गोय पाचव्याचा सैमान नटला. वेगवेगळे वनस्पत रानवटी फुला फळांनी सैम भरून आयला. अस्तंत घाटातल्या वनस्पतींच्या विंगड विंगड प्रकारात कारवी वनस्पतींक मुखेल सुवात असा. ह्या रानात 5 तरेच्यो कारवी जाती मेळटात. तातूंत 7 वर्सां उपरांत फुलपी कारवीक म्हत्वाची सुवात असा. 7 वर्सां फुलल्या उपरांत तांकां बियो तयार जातात आणि उपरांत वनस्पत मरता. ते उपरांत दुसऱ्या वर्सा सावन बियांतल्यान परतून कारवीचे बी तयार जाता आणि 7 वर्सांनी ते परतून फुलता. ताच्या पानांनी अस्तंत घाटातली फुलपाखी, सुकणी, म्होवामूस आणि किडे रावतात. 8 वर्सां उपरांत अंदू चोल्ला घाटात कारवी फुलल्या. निमाणे खेपे 2000 वर्सां फुलिल्ली. 7 वर्सां उपरांत फुलपी कारवी फाटल्या वर्सा 2023 वर्सा फुलतली अशी अपेक्षा पर्यावरण मोगींक आशिल्ली. पूण हवामान बदलाक लागून ती 7 वर्सां पुराय जातकच अंदू 8व्या वर्सा फुलली. सध्या चोल्ला घाटाच्या चरावणे, हिवऱ्या आणि गोय कर्नाटक शिमेवयल्या वाठारांनी तशेंच चोल्ला घाटातल्या रानात कारवी पळोवपाक मेळटली. केरी 70तलो विवेकानंद पर्यावरण जागृताय फौज हांणी कारवी पुष्पोत्सव आयोजित केल्लो. चलात तर ह्या व्हिडिओ वरवीं जाणून घेऊया ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ राजेंद्र केरकार, वनस्पत शास्त्रज्ञ आणि हरमलच्या गणपत पार्सेकर महाविद्यालयाची सहाय्यक प्राध्यापक अक्षत्रा फर्नांडीस हांणी दिल्ली कारवी फुलांची माहिती. So this is called Karvi. So when Karvi blossom among the tribal people, they will recite the song, they will compose the song and they will say Niri Fulali. So this look blue in color, and that is why there is one mountain range in Karnataka. One is called Nilgiri and another is called Bilgiri. So Bilgiri, where you can see the stones are black in color, it is called Bilgiri. So Rangaswamy wildlife sanctuary is there, and also Nilgiri is there. So Nilgiri got the name because Neelakurunji is there. Neelakurunji flower, it is a type of the Strobilanthes Karvi that flowers only after completing 12 years. However, this actually flowers after completing 7-year cycle. Nectar will be collected in the form of the honey hives, and most of the Terminella species like Terminella crenulata, Terminella paniculata, Terminella elliptica, Terminella chebula like madar, kindal, then the arjun, most of the tree you will see the hives will be there, and these hives, then the competition will be there between 2 mammal. One is sloth bear and another is human being. Got it, no? So the nectar is so tasty, so medicinal. People come specially to collect this honey from Amboli, from the Chorla, from the Changad area. So this is the blossom of the Karvi. Earlier it was blossom in the year 2016 when Rutuja Kolte was there to guide. बटरफ्लायांचे 5 स्पीशीज आहे जे कारवीचेर होस्ट म्हणून रावता, याचे किडे. ओके, आणि तितूंतलो एक स्पीशीज जो आसा तो सह्याद्री ओक लीफ बटरफ्लाय स्पीशीज. इट लुक्स व्हेरी प्रिटी. ओके, तुम पळयल्यार सारको कोणी सारको बरो मेटलीक पेंट दिला काय दिसतलो, इतलो बरो दिसता. आणि तो कारवी तेजो होस्ट प्लांट. आणि तो सह्याद्री ओक लीफ बटरफ्लाय जो आसा न्हू, तो बंद जाता असो आसता तेन्ना सारकी पान दिसता पळोवपाक, सामके सुकलेले पान दिसता, सारकी कॅमोफ्लेज जातले आणि झाडाक आसतले अशें पान जाल्ले. हो जो बटरफ्लाय आसा तो एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स. इट इज एंडेमिक म्हणल्यार इट इज फावंड ओनली इन दीस रिजन, वेस्टर्न घाट्स जे आमी उबी आसती. सो ही जी कारवी आहा न्हू, सो स्ट्रॉबिलॅंथस जे इतले स्पीशीज गोंयान आहाय न्हू, 5 स्पीशीज आहाय आमच्या गोंयान स्ट्रॉबिलॅंथसाचे. एक आमी थंय पळयलो स्ट्रॉबिलॅंथस हायनियाना आनी हो स्ट्रॉबिलॅंथस कॅलोसा. सो जितले 5 स्पीशीज आहाय न्हू तितले एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स. ऑल आर एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स. आनी हो जो स्पीशीज आहा स्ट्रॉबिलॅंथस कॅलोसा हो एंडेमिक टू पेनिन्सुला अँड वेस्टर्न रिजन ऑफ इंडिया. आनी तुमी मुळान पळयले न्हू तेंच्या जाल्यार मुळांक न्हू स्टिल्ट रूट्स जाताय, सारके स्टिल्ट रूट्स. सो बेस्ड ऑन क्लायमॅटीक कंडिशन, जितलो टेम्परेचर वाडटा, जितले तांकां सॉयल एडजस्ट करपाक पावता, तितले ते झाड मूव जायत रावता पॉप्युलेशन तेंचे. सादे एक झाड आसा बारीकशें जे 7 वर्सांनी फुलता, पूण तेजें महत्व कितें आसा
म्हणजे एकूणच ह्या सगळ्या सैमान भितर म्हणजे प्रत्येक खंयचोय प्राणी आसूं, खंयचें झाड आसूं, गवत आसूं आनी कारवी सारकी ल्हानशें एक झाड आनी तितूंतली फुलां येता 7 वर्सांनी, तर ताजें म्हत्व सुद्दां इतले बरे तरेन आयज कळ्ळें. ताका लागून म्हणजे खूब बरें दिसलें. अश्योच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका. तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्राईब करात आणि भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarbuy.com.